काँग्रेसीचे जे आमदार बंड करपाक सोदतात तांणी तांचे फॅमिलीक जावन विचारचे की ते ह्या पातकांत तांच्या वांगडा आसात काय ना. काँग्रेसीचो फुडारी गिरीश चोडणकरान अशें म्हटलां. दिगंबर जावं वा मायकल दोगांनी महालक्ष्मी आनी बांबोळीच्या खुर्सा कडेन सोपूत घेतिल्लो. हो सोपूत मोडपाचें पातक जर तांणी केलें जाल्यार तांचे कडेन पयशे तर येतले पूण तांकां सुखाची झेम लागची ना अशें गिरीशाचें म्हणणें आसा. गोमंतकाच्या सडेतोड नायक ह्या कार्यावळीत उलयतना गिरीशान आपलें म्हणणें मांडलें. लोकांक एक उतर दिल्लें, एक सोपूत दिल्लो, एक तुमी प्रतिज्ञा केल्ली, देवा मुखार गेल्ले, ह्या सगळ्या उमेदवारां कडल्यान एक प्रतिज्ञा पत्र बरोवन घेतिल्लें, तें सामकें फेल ठरलें ना. फेल ठरलें अशें दिसना तुका? ना, अजून जो एक देवा वयलो विश्वास एक जो आमी फेथ जेका आमी म्हणटा हय, तो गोंयकारां भितर खूब आसा. आनीक आमकां विश्वास आतां तोच आसा, कारण देवाक हेजे पयलीं फटयल्ले आशिल्ले, तेजी कितें परिस्थिती जाली सगळ्यांनी पळयली. आनीक जेन्ना कोणी देवाक फटयता तेजे नंतर तेजेर विश्वास आनी कोणाचो उरना. तो दिगंबर कामत जावं तो मायकल लोबो जावं. हय, दिगंबर कामतीन तर स्वता मुखार येवन महालक्ष्मीच्या देवळांक आनी बांबोळी खुर्सा कडेन सोपूत घेवपाक तो देवाचो मनीस मरे, तो दिसा दोन वेळा पुजा करता, सगळे देवळान वता, तो आनी देवा तोडूं शकता. सो त्या हितूंतल्यान आमकां सामको आतां विश्वास जो आसा तो एक म्हणजे देवा कडेन सगळ्यांनी सोपूत घेतलेलो. ते अफिडावीट घेतलेले ते हें करता सगळ्यांक फटयत ते बरोबर, फटोवपाक स्वता पावरा खातीर. हय, पूण हें कितें जालें जाल्यार तेजे दुश्परिणाम खूब वायट जावपाक शकता डेफिनेटली. बरोबर. सो तो एक भंय आसा आनी त्या भंयांतल्यान हांव आमचे जे आमदार आसा, ज्या आमदारा कडेन ह्या दोगूय उलयतात जावं हें करता, तांकां एकूच हें की तुमी कितें तरी पातक करपा वयता आनी हें पातक करता सगळ्यांक खबर आसा. बरोबर, देवा फटोवप म्हणजे एक पातकूच न्ही. बरोबर, तेन्ना तुमी तेणी तेंच्या घरा कडल्यान सगळ्यांक विचारची, बायले भुरग्यांक नातरांक सगळ्यांक, बरोबर, की आमी हें पातक करतात बरोबर, आनी ह्या पातकांत तुमी सगळे बरोबर आसतले काय म्हणून. सारकें. कित्याक कदाचित तितूंतल्यान कुटुंबाचो पीस कसो पेड्यार जातलो, दीस रात ते चिंतीत आसतले आमी पातक केलां आनी आख्खी फॅमिली बरोबर, त्या पातकाच्या हितूंतल्यान जियेतली.